तुम्ही म्हणटात की ओके बापायची हाचे फाटल्यान जी खूब बरी भावना आसा त्या बाबतींत कांय येना, कित्याक कोणाचें तरी बर्डन गव्हर्मेंट कमी करता. लग्नाचें रजिस्ट्रेशन जातकीर हे पयशे 1 लाख मेळटले. कोणाक मेळटले? चली लग्न जालें की तुमची उरली ना. चली लग्न जाली की ती चली घोवाची बायल जाली. सो तिच्या नांवाचेर जें आसा तें सगळें घोवाच्या नांवाचेर गेलें. जाल्यार बापायक रिलीफ कसो? घोवाच्या नांवाचेर कशें वतलें की आमचेर जेन्ना सेकंड रजिस्ट्रेशन जेन्ना तूं करता तेन्ना हे तुज्या नांवार डिपॉझिट जाता. तुम्ही पयशे खंय आवय बापायक दितात? तुम्ही पयशे काढून चलयेक दितात. चली घेवन ती घोवागेर वतली. तो हुंडोच जालो न्ही. हुंडो म्हणू शकना. रजिस्ट्रेशन म्हणजे आमी आमच्या समाजान तरी लग्न म्हणनात, फक्त तातूंत एक्सेप्शनल आसतलें. कॅन आय से समथिंग की आय वॉन्ट टू डिस्टिंग्विश. म्हणजे आमी म्हणना की चलयांक पयशे दिनाका. 1 लाख जरूर दिया बायलांक, पूण चलयांक दिया. पूण ना सांगता एक बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट विमेन रायट नाव की आतां बायलांक डिस्क्रिमिनेशन जाता तांच्या शिक्षणा खातीर ताका 1 लाख जरूर दियात, पूण लग्नाक तुमी लिंक करनाका. आनी कित्याक लग्नाक लिंक केले की जेन्ना ते डावरी जाता. आनी हांव एक सांगता, महानंदान जेन्ना खून केले ही तांची सगळी लेट मॅरेजीस जाली. सगळ्यांनी भांगार करून दवरिल्ले. ते भांगार कोणें व्हेले? ओके, आता इतल्यो सगळ्यांनी भांगर करून दवरले म्हणून न्ही, चलयांचे गरिबीक लागून लग्न जायना आशिल्ली म्हणून ती हाका लेट मॅरेजीस. ह्या सगळ्या गजाली भितर तुम्ही सांगतना की रजिस्ट्रेशना नंतर मागीर लग्नाचे समारंभ आसता की ती आमची सोसायटीन एक्सेप्ट केल्ली आसा की आमचे रजिस्ट्रेशन जाले म्हणजे लग्न जाले अशें आमी सहसा म्हणनात. जातात लव मॅरेजीस आसता, रजिस्टर जाता आनी घोव बायला म्हणून एक पार्टी करता म्हणा जावं हे जाता लग्न जालें. हांव म्हणूनच म्हणटा म्हणजे खूब अशें म्हणू नाकात तुमी, पूण जी लग्न ही जी व्यवस्था एक्सपेन्सीस आसता फंक्शन, पूण आमी कितें म्हणटा घरातले जे एक्सपेंडिचर जावना अशें जायना खंयचेय. काही हांव म्हणलें त्या प्रमाणे हाणें लग्न करूं नाका म्हणून, पूण ते सगळे समारंभ रजिस्टर हेच लग्न धरलें. शिक्षणाकूय पयशे लागता. शिक्षणाक दिया तुमी 1 लाख दिया. नोकरी करपाक आतां पयशे दिवचे पडटा. ब्रायब आतां समज नोकरी आतां म्हाका नोकरेक वचपाक जाय, त्या MLA त्या मिनिस्टराक 1 लाख ब्रायब दिवपाक जाय. सो सरकारान म्हाका 1 लाख दिवपाक जाय की हांव ते ब्रायबाक दिवं पयशे. इट इज रॉंग. ब्रायब इज रॉंग. सो यू कॅन नॉट गिव मनी फॉर अ ब्रायब. जे फाटल्या फाटी जे करप्शन पळयल्लें आसा, इतलें करप्शन आशिल्लें. एक नोकरी म्हणल्यार 4-4, 5-5, 10-10 लाख पर्यंत सुद्धा गेल्ले आसा. म्हणजे काही जो पैसो आसा तो जर बरे कार्याक वता जाल्यार ताका तुम्ही हुंडो म्हणू शकता. माय प्रश्न इज ऑन प्रिन्सिपल की समज एक ब्रायब मेळ्ळ्यार ब्रायब दिल्यार 1 मिनिट ब्रायब दिल्यार म्हाका नोकरी मेळटा. सो ब्रायब दिल्यार म्हाका नोकरी मेळटा. सरकारान म्हाका असिस्ट करचे ब्रायब दिवपाक 1 लाख दिवन ते ब्रायब. No, government should give me a job. Okay. Second is आता चली लग्न जाता. Dowry is a crime. Okay. So should government give me money for dowry, or ते dowry काढून हांव माझ्या पायांचेर स्वताचे उबे रावन नोकरी करून हांव महिना जोडून आनी म्हाका जाय तशें स्पेंड करप हें इम्पॉर्टंट. न्ही हांव कितें म्हणटा, बाकीच्यो स्किमी ज्यो आसात जावं शिक्षणा खातीर दिल्ल्यो आसात आनी खंय दुसऱ्या जॉबा खातीर दिल्ल्यो आसा, फर्दर स्टडी खातीर दिल्ल्यो आसात, त्यो डिफरंट स्कीम. पूण ही स्पेशली जेन्ना लग्नाच्या वेवस्थे खातीर दिल्ली आसा, ही बाकीचे आनी ह्यो कंपेर करूं शकना आमी. एकूच गजाल तुमच्या हातूंतल्यान की लग्नाक खर्चीक जावपाक लागल्या दिसान दीस आनी समाजांतलो खूब मोठो प्रश्न तयार जाल्लो हातूंतल्यान, जाका लागून आवय बापायक रीण काडचीं पडटात. चल्या वाडच्यानय काडचीं पडटात, चलये वाडच्यानय काडचीं पडटात. ही लग्नाक खर्चीक आसा ती प्रथा हळू कमी जावपाची गरज आसा. ओके, त्याच खातीर असले वेळार ही खर्चीक करात, चल हांव पयशे दितां अशी तरेचो जातात म्हणून हो पैसो दिल्लो आसा. हे पैसे घेवन तुम्ही लग्न खर्च करात असो हो विषय ना. कित्याक 1 लाख आतांच्या म्हारगायेन एक सादें मंगळसूत्र जर करतली जाल्यार तुम्ही पयलीं आसा 30,000 वयर गेला. म्हणजे हाजो अर्थ की 1 पवनाचें सुद्धा मंगळसूत्र घालचें न्ही असो जायना. तातूंत लाखांनी रुपया अशें दिवना ताणें. 1 लाख आतांच्या काळान 1 लाख 1 लाख दिला तो मंगळसूत्रा खातीर दिला? ना हांव म्हणना मंगळसूत्रा खातीर न्ही. हांव म्हणटा की जी तरेन म्हारगाय वाडिल्ली आसा आनी ज्या तरेन समाजान एक्सेप्ट करपाक खूब वेळ वतलो,
की हांव म्हणना की ही कायम उरची म्हणून. हांव म्हणटा की आमचो पयशे mind- दियात. आय एम नॉट सेइंग बायलांक पयशे दिनाका म्हणा, 1 लाख जरूर दियात, पूण हे मॅरेजीक लिंक करनाका, हे आमचे इतले तो म्हणणे. मॅरेजी खातीरूच आसा आणि लिंक करनाका अशें तूं ना, कशें अशें ना, म्हणटा? कित्याक कित्याक तेका- नाही खर्चा माझी म्हणणे खातीरूच अशें की दिल्या. तुम्ही खर्चीक लग्ना खातीर पयसो दिनाकात. तुम्ही चली एक आपले पांयांचेर उबी रावपा खातीर चली तशी एक खूप स्किमी करपा आसात खातीर न्ही. पयसो दियात. तो जाल्यार कितें म्हाका एकूच आसा, सांगात. हो लग्न आणि लग्नाचो खर्च म्हाका एकूच सांगात. होय एक समाजातली एक समस्या जावन आसा. बरोबर, म्हाका एकूच कितलेय सांगात. म्हणा लग्न करू नाका, रजिस्टर करात म्हणून. हो विशय ना, कित्याक हो विशय एक्सेप्ट नो, करपाक बरोच आय टायम हॅव वन इम्पॉर्टंट पॉइंट. काल आमचे कडेन एकटी चली आयली, ताका घोवान नागडे करून पेट्रोल घालून ताका मारपाक हाडले. पुलिसांक फोन केलो, अजून ती केस रजिस्टर पुलिसीन करू ना. आमकां जाय, तुम्ही तर बायलांक पांयाचेर उबे रावन ते कित्या खातीर केलें? 1 मिनिट, कित्या खातीर केला? सो ही जी हत्या, ही जी क्रायम जाता बायलांचेर, ही थांबोवपाक जाय. आमी तो मारतलो आणि आमी पयशे म्हाका दीत एकूच रावतली. सांगात. ना म्हाका ना, एकूच तो सांगात. मारपाचो विषय एक लाख- जावं ना, हो विषयच बाकीचे वेगळो, हो विषय म्हाका हो वेगळो. विषय No, वेगळो. no, it's not. It is no, no, I am coming to another point. dowry-related crimes. दोन- ना, तीन त्यो मिनिटं उरल्या. समस्या Please. बाकीच्यो सगळ्यो नाही, वेगळ्यो. ही ते crime फक्त against women- लग्नाची No, समस्या. dowry-related crimes. डावरी रिलेटेड काय हांव ही सगळी गजाल वेगळी तरेन घालता की 1 लाख मेळटात म्हणून तो घोव एक चलये कडेन लग्न करतलो आणि मागीर त्या चलयेक सोडून दितलो, असले प्रकार कित्याक जावचे ना हातूंतल्यान. तशेंच असो एक मुद्दो कोणी उपस्थित That is केला. what I'm कोणीतरी saying, उपस्थित हा. केला. उपस्थित कितें केला. आसा, हांव जर मजूर एखादी सांगता. एखादी That is what I'm गोष्ट saying, जावं हा. एखादी आतां नवी स्कीम आयली, समाजोपयोगी जावं हांचे खातीर एखादी स्कीम आयली, जाल्यार कितें आसा, तातूंतले आमी जर प्लस पॉयंट पळोवपाक वचत जाल्यार प्लस पॉयंटूच दिसतात आमकां. काही जर अपोजीट पळोवंक वचत जाल्यार मायनसूच. पण हांव म्हणना की सगळे स्किमीक सगळे सो वटेन ह्या गजालीचो गैरफायदो घोवान घेवचो न्हय. न्ही, पण म्हणून ताणें जर हे divorce पयशे- केलो, म्हणून हे जाल्यार- पयशे चलयेच्या नांवार जरी दिले तरी ते घोवाच्या नांवार वचचे नात, ते आवय बापायच्याच नांवार उरतले. अशी तरेची व्यवस्था ह्या हातूंत भितर आसची अशें तुमकां दिसना? ना, but नाही, नाही, नाही. ताका लागून हे प्रकार सरकारान थांबचे ना. सरकारान तर मॅरेजीक तर असिस्टंट दिवपाक. आतां पळय इतल्यो बायलो लग्न जाता आणि तांकां मागीर घरांतल्या भायर काडटा, सामान दवरता तांचे कडेन, बायलेक भायर घातल्या, रस्त्यार घातल्या. तेजे ना, स्वताचे ते सामान आसात न्ही, त्यो समस्या सगळ्यो आसात. त्यो हांव म्हणना की त्यो समस्या वेगळ्यो. तो This सरकारान is पयशे marriage दिवना. गव्हर्नमेंट इज नॉट स्पेंडिंग एनी मनी टू सी दॅट हेल्प रिचेस विमेन. तेजे सामान तांकां ताज्या मेळटा, खातीर हांगा पयशे दिवना. ह्या कितें तरी कंट्रोल येवपाक ते दुसरो विशय. पूण विषय हो न्ही, विशय it is the same. दिस मागीर इज तूं नॉट अशें रिलेटेड मांडपाकय हरकत ना, कित्याक दिस ताचो इज नॉट फायदो- रिलेटेड टू दीस स्कीम. गैरफायदो घोवान घेवचो न्हय, आवय बापायक रिलीफ मेळचो. हाजे खातीर त्या स्किमी भितर कांय गजाली म्हाका दिसता प्रोविजन करपाक हरकत ना. न्ही, हरकत ना. त्यातल्यान- पूण कितें आसा, आनी तुम्ही डायव्हर्स म्हाका दिसता घेणारो तुम्ही- मनीस जो तुमच्या फाटीं सारक्या- न्ही, एखादो मनीस आसतलो की हे स्कीम घेवन हांव ताका डायव्हर्स करता, म्हणजे त्या एकूच- मनशाची एकूच ती गजाल, मेंटली म्हणजे फक्त दोन म्हणजे मिनटं उरल्या. अदरवायज ऑल्सो तो मनीस मुद्दो डायव्हर्स कळ्ळो. करणारोच आसतलो. म्हाका मुद्दो कळ्ळो. एक मिनीट. प्रिकॉशन्स सगळ्याक घेवचीच पडटात आनी प्रिकॉशन्स घेवपा दृश्टींतल्यान म्हाका दिसता तुमचे कडेन गोंय वेगळे नदरेन पळयतात. कारण पणजी हें राजधानीचें शार आनी तातूंत भितर एक बायलो मनीस जी महापौर जाल्या, ह्याच बायल मनशे कडेन एक वेगळे तरेन पळयतात. जशें राष्ट्रपती कडेन पळयताले तशे तरेन आसता, कारण तुमी महापौर पणजेची. एकूच गजाल म्हाका शेवटी वत एकूच सांगात की ही कितें नवी स्कीम न्हय. दिगंबर कामतीची कन्यादान म्हणून स्कीम आशिल्ली, 25,000 रुपया गरीब मनशाक मेळटाले. आज ते 1 लाख सगळ्यांक दिल्यात. दिगंबर कामतीची आनी एक स्कीम आशिल्ली धनलक्ष्मी म्हणून. चली जल्माक आयली की तिच्या एकावंटा भितर 25,000 डिपॉझीट करपाचे, जे तिका तिजो इंट्रस्ट वाडून 18 वर्सांनी मेळटाली. हातूंतली खंयची स्कीम बरी, इतलेंच म्हाका सांग, मागीर आमी सोंपोवया. दिगंबर, आय थिंक एनी स्कीम कित्याक ती स्कीमूच डिस्कंटिन्यू केली. न्ही, हांव कितें म्हणटा, जर घालता, हा. 18 वर्सांनी आमकां ते चलयेक आतां बर्थ हाका पयशे तातूंतल्यान भ्रूण हत्या 18 जावपाक वर्सां शकता. न्ही न्ही 18 वर्सांनी मेळटले अशें सांगून जो आमकां 18 वर्सांनी समाज कशा तरेचो आसतलो, ज्या तरेन आमचे समाजाच्या पयशे depository जातले, भ्रूण हत्या थांबोवपा खातीर की ताजो उपयोग समाजाचें जातलो. चित्र वेगळेंच आसतलें की म्हाका तेय पयशे नाका, हांव रजिस्टर तुम्ही जशें म्हणलें तशें रजिस्टर जातलें Whatever. इंडिपेंडंट अशें. म्हणजे 18 वर्सांनी जेन्ना मेळटले तेन्ना काय समाजाचें तुमकां चित्र ताजो कशें राजकीय फायदो आसतलें. 18 वर्सांनी मेळटलो काय खबर ना. 18 वर्सांनी आज- कितें I think आसतलें it तें is आमी not. कोणूच One सांगूंक thing is शकना. it is a political scheme. Let me state की त्या वोट्स मेळपा खातीर ते केला ते ऍप्लिकेशन ऑफ माइंड लावूना तेणीन. इफ द सेम मनी 1 लाख तुम्ही चली जल्माक येयली तेन्ना घातली, मुद्दो कळ्ळो. it म्हजो would have वेळ been सोंपला, हांव हें important. करपाक ना. त्या वटच्यातल्यान सभापती भितर आयिल्ले आसात.
हांगा खुबशी चर्चा जाली, ही चर्चा जायत रावतली. हातूंत भितर दोगांयचें मत एक आसा की हो असिस्टन्स आहा तो थांबोवचो न्हय, फक्त सबीनाचें मत आसा की ताका लग्ना खातीर म्हूण दिवची परस चलयेक आपल्या पांयांचेर उबी रावपाच्या दृश्टींतल्यान पयशे दिवचे, त्या दृश्टींतल्यान विचार जावचो. वैदेहीबाईचें मत वेगळे तरेचें आसा, पूण तरीकय ह्या गजालीचेर तुमी घराघरां भितर चर्चा करपाक हरकत ना. पयशे मेळटा म्हणटकर सगळे घेतलेत, पूण शेवटी त्या पयशांचो सदुपयोग जावपाक जाय, दुरुपयोग जावपाक जायना, दुरुपयोग कोणें करपाक जायना, फक्त पयशां लागून कोणी तरी लग्न जावपाक जायना. हाजे दृश्टींतल्यान सगळी प्रिकॉशन्स घेवप गरजेचें आसा. त्या सगळ्या दृश्टींतल्यान हाजेर चर्चा जायत रावूं दी. तुमी आयले आमच्या स्टुडिओ भितर, तुमची मतां मांडली देखून तुमचे उपकारी. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया, द ब्रेक आवर.